माय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळीं कशी आहाय तुमी? ओके, सो आयज जावन आसा ट्यूजडे आनी आमच्या फिरगोजेन आयज तो पिलग्रीम क्रॉस आनी पोर्ट्रेट मेरी मादर मेरीचें चित्र, सायबिणीचें चित्र येता. जायते दीस जाले हांव पळयतालें की ऑन सोशल मिडिया लायक इंस्टाग्रामाचेर, फेसबुकार जावं वॉट्सॅप स्टेटसांचेर सगळीं घालतालीं न्हू लायक क्रॉस पावला आमचे पेरेशीन हें आनी तें. सो ताची न्हू बरी एक स्टोरी आहा की कशे भाशेन तें क्रिएट केलां सगलें तें हांव एक स्लायड घालतां. ते म्हणटाय की 150 or 180 कितें चर्चीचे आख्खे गोंयचे चर्ची आसाय पळय तांचे एक लाकडाचो कुडको घेवन तो क्रॉस फॉर्म केला म्हणून युथाचे रावन. सो दीस क्रॉस इज पिलग्रीम क्रॉस ऑफ द यूथ म्हणटाय. आनी हे सायबिणीचें चित्र हां पळय तें एका युथाच्या खंयची फिरगोस्त ती म्हाका याद ना, पूण एके फिरगोजीचे भुरग्यान तें चित्रायलां आपणाच्या हातांनी आनी बरे भाशेन तें सोबीत दिसता. सो ते दर एका फिरगोजेन येता आनी ताका आमी अडोरेशन करून जावं गितां गावून जावं मागणें प्रार्थना करून वेळ सारता आमी तांचे तांय. सो आतां हांव वयतलें. आतां जाला टायम 10:15. सो 11 आमचें स्टार्ट जातलें आमचे फिरगोजेन भाटयेचे फिरगोजेन. सो आतां हांव तयार जालेलें आहा. आतां रोखडेंच हांव भायर सरतलें. तुमकां हांव थिंगा व्हरतां. सी यू. तुज्या हातान जीव प्राण मोजू, तूच मोजू आसरो. जिणेन म्हजे तुजे विणे ना शांती ना मोड वाचू. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. Como sou bonito,